मोपा वेल्यान जाय थंय वचूंक प्रवाशांक कितलेशेच पर्याय आसात. गोवा टॅक्सीचे तुळेन गोवा मायल्स खंय सवाय. व्हायरल जाल्ले 4,000 रुपया मायज बील खंय सारकेंच. गोवा मायल्सार 2,500 पडपाचे. स्वता येरादारी मंत्रीच उलयलो. ती स्लीप सारकी जेन्युइन आशिल्ली. इट इज बेस्ड ऑन आवर रेट्स. 1,00,000 लोकांनी दवरपा जाय. तूं तरी एक सादे गाडयेन वयतलो आनी व्हडले SUVन वयतलो. डेफिनेटली फरक आसता रेटीन. दॅट वॉज अ हाय एंड कार. रेट्सान खूब फरक आसा. ऑफकोर्स कंपेरेटिवली आनीकूय सांगपाक सोदता. जे गोवा मायल्स आहा दॅट इज कंपेरेटिवली चिपर. It comes to 2,500. So the people have a choice. You travel by Goa Miles or you go in Goa Taxi app. गोवा मायल्स खंय प्रायव्हेटवाले ते पर किलोमीटर कमी रेटीन वतात. गोवा मायल्स आणि गोवा टॅक्सी ॲपवाल्यांचे खंय कॉम्पिटिशन ना. Goa Miles is a private entity. Goa Miles is going at a lower rate than per kilometer. He is in competitive business. Goa government is not in the business of doing business. Goa government today is using the IT platform through Goa Electronics Limited to launch a app and give confidence to the driver की आम्ही तुका सांबाळपाक आसा. तांणी जी रेट घेतल्या ती रेट जी नोटिफायड आसा बाय डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट ती तांणी एडॉप्ट केल्या. गोवा मायल्स ॲप is operating on a point-to-point system, wherein our thing is a queue system which we are operating. So जेन्ना कोण बेनावली सोडपाक गेलो ती रिटर्न ट्रीप ताजी तातूंत त्या रेटीन आसता. But when we are doing competition, we have to do, it is not a WagonR which went to the south, it was a Innova Krista which went to the south. आता समज टुरिस्टांक ऑप्शन आसा, आज टुरिस्टांक 2 ऑप्शन आसा. They can go for a government app, government queue system, or they have the Goa Miles to operate. So plus the areas of mass transit where Kadamba is concerned. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आणि साहिल मांद्रेकार.